आतां हे दिसांनी इश्यू जाला की दाबोळे एअरपोर्ट बंद जाता म्हणून. तूं एक फ्रंट रनर आहलो एज अ कन्वेनर ऑफ गोन्स फॉर दाबोली ओनली. सो आतां तुगे रिएक्शन कितें ह्या इश्यूआचेर? की आमचो प्लॅन दाबोली एअरपोर्ट बंद करपाचो आसाच म्हूण हें हांवें पयलेंच सांगलेलें आनी सरकारान आमकां आश्वासन दिल्लें की दाबोली एअरपोर्ट केन्नाच बंद पडचो ना. तर ह्या उतराचेर तर हो सरकार आज आड वयता आनी दाबोली एअरपोर्ट बंद करूंक सोदता जाल्यार आय वॉन्ट टू सेंड अ व्हेरी स्ट्रॉंग वॉर्निंग टू दीस गव्हर्मेंट. तूं लोकां कडेन खेळनाका. There will be a very, very strong opposition and protest in the whole of Goa. कॅप्टन विराट तुम्ही जे म्हाका विचारले तेका लोकांक मिसगायड करपाची खूब संवय आसा. हे मिसगायड करपाक लागलेले आसा की एअरपोर्ट साऊथ गोवाचो एअरपोर्ट आसा तो बंद पडटलो, तो डिफेन्साच्या अंडर वयतलो. हे खंय तरी म्हाका दिसता हे रॉंग इन्फॉर्मेशन लोकांच्या मनान भंय घालपाक आनी स्पेशली आतां इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा म्हणून हे इश्यू काडपाक लागलेले आसा. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा ऑनरेबल मॉविन गुदिनोचेर, रोहन खंवटेचेर, तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर हेंच्या लिडरशिपाच्या अंडर हो दाबोलीम एअरपोर्ट म्हणटा तो केन्नाच बंद जावपा ना. कित्याक आमी फुडाकार घेवन हांव तुमकां एश्युरन्स दिता दाबोलीम एअरपोर्ट म्हणटा तो केन्नाच बंद जावपा ना. सीएम दाबोळे लागून एक बोवाळ जाला दाबोळे बंद जाता म्हणून. सो मातशें कितें तें सारकें एक्सप्लेन करत जाल्यार कळटलें. प्रत्येक फावटी इलेक्शन लागीं येयलें काय ना विरोधकांक कितें तरी इश्यू जाय आसता आनी त्या खातीर अशा पद्दतीचे इश्यू ते परत परत काडीत आसता. ताका सांगता दाबोली ह्या विशयाचेर आतां आनी इलेक्शन जावचें ना म्हणून तो म्हाका दिसता दक्षिण गोंयचो जो खासदार थंय गेला पळय न्ही ते प्रत्येक फावटी हाज्या भायर येता आनी आपलो पॉलिटिकल स्टंट आपली वेटेज वाडोवपा खातीर कितेंय स्टेटमेंट करता. पार्लमेंट हावसाच्या भायर रावता न्ही. पार्लमेंट हावस हे सगळ्या खातीर एक पवित्र मंदीर आसा. ताजो बरो उपयोग जो आहा पळय तेणी करचो. अशा पद्दतीचे पॉलिटिकल आपली मायलेज वाडोवपा खातीर स्टेटमेंट करचें न्ही. हांव क्लियर कट सांगता दाबोली जो आसा पळय न्ही हो बंद जावचो ना. त्या एअरपोर्टाचेर सिवील एविएशन मिनिस्ट्री स्वता पयशे स्पेंड केल्या उपरांत तो काडून नेवीक दिवपा खातीर न्ही. एअरपोर्ट हो नेवी आनी पब्लीक ह्या दोनाय खातीर परमनंटली चालू उरतलो. कंटिन्युअसली हो एअरपोर्ट आमी केन्नाच बंद करचे ना. ड्युएल एअरपोर्ट गोवा स्टेटीत चालू उरतले. हांव परत एकदां सांगता की खंयच्याच पद्दतीन हो एअरपोर्ट बंद जावचो ना. त्या खातीर राजकारण करपी आनी सगळ्यांनी जे स्टेटमेंट करपी गट थोड्या जाणांक कांयच काम ना. दिल्ली बसूनय बी तेच काम करीत आसा. तेंच्यांनी हे बंद निर्णय घेता आसतना कोणाच्या दबावा सकयलचेर येवन डिसिजन घेयना आनी गोंय सरकाराक आनी केंद्र सरकाराक दोनूय एअरपोर्ट जे आहा पळय न्ही ते चालू उरलेले जाय. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव सांगता. भाजप सरकार आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंयाच्यो बाता मारता. एके वटेन सरकार दरेका गोंयकारान स्वयंपूर्ण जावचें म्हूण लोकांक उलो मारता जाल्यार दुसरे वटेन आपल्या पांयार उबे रावंक सोदपी रेंट कार ऑपरेटरांच्या धंद्या आड येता. 12 वर्सां पुराय जाल्ल्या रेंट कारींक रिन्युवल ना. परमिटां रिन्युवल जावची ना तर दुसऱ्या वटेन नव्या गाडयांकूय परमिटां ना. ल्हव ल्हव धंदो बंद. त्या गव्हर्मेंटान एक 2025 एक सर्क्युलर काडला की आफ्टर 12 इयर्स तुजी गाडी प्रायवेट करची पडटली. हितून कितें जाल्लें आहा हितून अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेलें आहा. आमकां जेन्ना लायसन मेळ्ळें नॉर्थ गोवा रेंट कॅब एसोसिएशन तेन्ना 2018 लायसन मेळ्ळें आमकां आनी आमच्यो पयलींच गाडयो प्रायवेट चलताल्यो. खूब जाणांच्यो गाडी 2013 हाडलेल्यो, 14 हाडलेल्यो, 15 हाडलेल्यो. सो ते कावंट करता 2014 13 गाडी पळय तुवें हाडलेली पळय ते कावंट करता. तुका लायसन पळय मेळ्ळा 2018 ते कावंट करना. प्रायवेट गाडयो चल्लेल्यो जाय तुमकां अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेलें जाय कितें जाय. कित्याक हे जे एसोसिएशन आहा आमी हे बारीक भुरग्यांचें आमचें एसोसिएशन. आमी व्हडले हे काय ना धाकट्या भुरग्यांनी मेळोन एक गोंयकार आनी वोकल फॉर लोकल म्हणटा ते आमी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट केल्ले आनी भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट दिल्ले रेंटा कार हे करून आनी खुबशे इश्यू टॅकल केल्ले. पूण आयज आमचो मेजर इश्यू म्हणटा तो आमचे भुरगे अनएम्प्लॉयमेंट जावंक लागला. सो आतां कस्टमरांची कितें डिमांड आसता तांकां चड नव्यो गाडी जाय पडटा. प्रायवेट हे गाडी ओल्ड गाडी घेयना ते. सो 2024 हांवें बलेनो घातली. सो 2024 एंडिंगेन अरावंड ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हयन्यान सो हांव ते आतां 26 म्हाज्या आतां आयज ते काबार जाता. मजगती कांय विला हॉटेलांनी खंय हेर राज्यांतल्यो गाडयो लायल्यात. भायले लोक आमचो धंदो भरतात. एमएच गाडी थंय कितल्योश्योच गाडयो येयल्ल्यो आहा. एमएच रेजिस्टर, डीडी रेजिस्टर, हरियाणा रेजिस्टर, पीबी रेजिस्टर हे सगळे भायले. हे गोंयकार कोणूच न्हू. हेंच्यांनी गाडयो आयज विला जावं हॉटेल रेंटाक घेतला जावं इकते घेतला आनी
ह्योय भायल्यो गाडी पळय आयज तुमकां खबर आहा की आवटसायड स्टेट गोंया भायर तांचो रूल आहा 12 वर्सां जाली कितें स्लॅब त्यो गाडयो ते हांगा हाडटात आनी भाड्याक दितात आनी गोंय भाड्याक दितात 20,000 25,000 पर डे डिपॉझिट 30,000 आणि कस्टमराक लुटतात. मजगती काय लोकांनी रीण काढून गाडयो घेतल्यात. रीण फारीक जाता म्हणसर 5 ते 7 वर्सां लागतात. हे परिस्थिती ऑपरेटर धंदो करतले कशे, जोडटले केन्ना? कष्टाच्या ताटातलो घास तोंडा मेरेन येता म्हणसर सरकार काढून घेता अशी परिस्थिती. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. MAPSA Additional Sessions Court has rejected the bail applications of Gaurav and Saurabh Luthra, the prime accused in Birch by Romeo Lane fire tragedy case. The detailed order is yet to come, but it seems that court has found that both the Luthra brothers were actually responsible for this fire tragedy. That's why they are accused of culpable homicide, not amounting to murder. मजगती लुथरांचो आदवोगाद पराग राव म्हणटा सविस्तर अर्द पळोवन फुडलो निर्णय घेतले. That we will come to know only once we get the judgment. And we'll have to basically see how the court has dealt with our arguments that Section 105 was not applicable. What would be the next legal action? We will have to we will take our legal recourse once we see the judgment, because there are options to go to the High Court, but I will have to take instructions from the client. And accordingly we'll take future course of action. मजगती विक्टिमांचो आदवोगाद विष्णू जोशी म्हणटा न्याय मेळसर वगी रावचे ना. और डेफिनेटली ये लड़ाई अभी थोड़ी लंबी है, लेकिन आखिरी दम तक हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लड़ेंगे कि इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और जो भी इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट है अप टू लाइफ उसका इनको सेंटेंस मिले. और जिस तरीके से बेल पे इन्होंने पीड़िता पक्ष को रोकने की और बचाव करने की कोशिश करी कि किसी भी तरीके से इंटरवेंशन अलाउ ना हो, उसको अपोज किया, हर तरीके से जो ये बेस्ट कर सकते थे वो इन्होंने काम किया. बट लेकिन ये आज फिर से एक बार सच्चाई की जीत हुई है और इनकी बेल दोनों की रिजेक्ट हुई है और फिलहाल ये लोग कस्टडी में ही रहेंगे. अभी दूसरे चिटिंग केस में भी एंटीसिपेटरी बेल पे इनका फैसला आना बाकी है. उस पर भी हम पूरी उम्मीद करेंगे कि इनकी बेल रिजेक्ट हो और रिजेक्ट होके सभी लोगों को न्याय मिले और इसी दिशा में आगे इन्वेस्टिगेशन चले और जो भी इनका मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें बनती है वो इन तक पहुंचनी चाहिए. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि सौरव शिरोडकार. प्रेस्तारा फोंड्यांत 3 चोरयो जाल्यो. चोरांनी बोरये एक बंगलो फोडून 60,000 सोरो, 20,000 रुपया कॅश आणि 50,000 रुपयांचे भांगर फारायले. गोंयान हो एक सामको चोरांचो सुळसुळो जाल्लो आसा. सगळीं देवळां फोडीत आसा, फंडपेटी चोरून व्हरत आसा. आयज पळयतले आसतले तुमी राती खांडेपारा पार इथे भवानी मातेचें देवूळ फोडलेलें आसा. तातूंतल्यान तेणी सायडीच्यान वचून ग्रिल्स काडून भितर एंट्री मारलेली आसा आनी तेजी फंडपेटी चोरलेली आसा. त्याच बरोबर तेंच्यांनी मागीर परत हो मोर्चा आसा तो फोंडान सिटीन म्हणजे धवळी ते सत्यनारायणचें टेंपल आसा थंय गेल्ले आसा. थंयसरूय तेंच्यांनी सेम टॅक्नीक वापरलेली आसा. थंयसरूय फंडपेटी चोरलेली देवाची वस्ती हे केल्लेली आसा आनी अशे तरेन आनी त्याच बरोबर मागीर ते परत बोरये पावल्ले आसा. बोरये पावून तेंच्यांनी एक सायडीक एक बंगलो आसा, चर्ची कडेन वयर लागीं थंय बंगलो आसा. त्या बंगला फुडली दार ओपन करून दार हें करून डॅमेज करून भितर सरलेले आसा. भितरले सरपळी चोरलेल्यो आसा, मुदयो चोरलेल्यो आसा आनी कांय कॅश चोरलेले आसा. आनी हें आतां अशें जाल्यार फोंडा पोलीस स्टेशनाक म्हणल्यार हो चॅलेंज जाल्ली आसा. तशेंच पार उजगांवा चोरांनी भवानी सिद्धपुरुष आणि ढवळेच्या सत्यनारायण देवळातूय चोरी केली. दोनूय देवळां धरून सुमार 50,000 मालवच फारायलो. काल चोरी झाली. इतल्या कशी झाली ते खबर ना, पण अरावंड 2-3 ह्या टायमार जाले आसपाक जाय. ह्या वाटेच्यान दार फोडून भितर सरल्या. दोन्ही फाटपेटी आमचे ओपन करून 10-15,000 रुपया वेले आसताले. राती कडेन फोंड्या वाठारांत जवळ जवळ 3 मोठ्यो चोऱ्यो जाल्ल्यो आसा आनी ह्यो चोऱ्यो म्हणल्यार 2 देवळां ज्या चोऱ्यांनी फोडलेली आसा आनी एक बंगलो. सगळ्यात पयलीं म्हणटा तशें एक भवानी सिद्धपुरुष देवूळ आसा तें उजगांव पार उजगांव ह्या देवळान तेंच्यांनी अटॅम्प्ट केलो आनी तो तांकां भांगर आनी फंडपेटी तेंच्यांनी फोडली. थंय तेंचें म्हणणें आसा की 10 ते 12,000 तेंचे कॅश आशिल्ले म्हणून. त्याच प्रमाणे ढवळे हांगासर सत्यनारायण देवूळ आसा त्याच देवळान तेंच्यांनी चोरेचे अटॅम्प्ट करून तेंची थंय फंडपेटी फोडली आनी तेच्या उपरांत मागीर ते बोरये गेले. बोरये आनी एक ह्या बंगल्यान एका चोरी जाल्ली आसा. तेंचे गोल्ड कॅश तशेंच सोऱ्याच्यो बाटल्यो चोरलेल्यो आसा. CCTVचेर पुलिसांची नजर आसा आनी डॉग स्क्वॉड आनी फॉरेन्सीक युनिट हाडून तेंच्यांनी सगळे सद्या तपासणी केल्ली आसा. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. It's affecting our lives, our daily lives. Let him come and address the people of Panjim or tell us
You all don't matter to me anymore. In the evening when the crowd comes, the casino's operations begin, there will be lights, there will be noise. What are we supposed to do? So this has to be addressed. It's not a question of big boat, small boat, whatever. This is a nuisance. मेयराक 9 तारखेक येवन मेळिल्ली. At that time, he had said that he is against casinos. I am happy to take the resolution. I don't know of what use the resolution will be, but we will take it म्हणूंक लागलो. सो आमी ताका विचारलें केन्ना ह्यो रेजोल्युशन घेवपाक काय म्हणून. सो ताणें सांगलें 12 तारखेक आमची मिटींग आसा तेन्ना तुमी यो. रेजोल्युशन इज अगेन्स्ट द न्यू कॅसिनो दॅट इज कम, which is apparently replacing one casino, but it is 6 times the size of the casino that it is replacing. आणि आता पुलिसेक धाडून आमकां सांगता की तुमकां हांगा अलाउड ना, हांगा दुसरीच मिटींग चल्ल्या तुमी वचा म्हणून. हांगा एक सुद्दां कावन्सिलर दिसना, मेयर दिसना, कोणूच दिसना, कमिशनर सुद्दां दिसना. वॉट इज गोईंग ऑन? हांगा 101 वर्साची आमची सिनियर सिटीजन पद्मश्री मॅडम लिबिया लोबो सरदेसाय 3 फ्लोर चडून आयल्या. तुमकां कांयच वालोर ना कोणाचोच? What is this attitude? At least have the decency and the courtesy to come up and apologize to her. आम्ही आडापाकच रावतले काजिनो काडी पर्यान आनी दुसरो ना घालपाक आमी झगडत रावतले. You object in the casino. First, we want to eat fish, not the dirt of the casinos. वायट दिसता की आज हांगा मेयर येवना, कोण कावन्सिलर येवना आनी आमच्या कमिशनरान सांगलें की आज कसली मिटींग आशिल्लीच ना. सो आमकां कित्याक फटयलें मेयरान? इट इज व्हेरी सॅड. मिटींगूय जाली ना आनी आमच्या थोड्या लोकांक इन्क्लुडींग माय सेल्फ आमकां उखलून भायर काडलें. नॉन बायोडिग्रेडेबल कोयराचो प्रश्न हाताळपाक सरकारान डेपॉझिट रिफंड येवजण हाडल्या. सध्या ती सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी कॅना पुरतीच मर्यादीत आसा. मात फुडाराक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॅकिंग आशिल्ल्या सगळ्याच गजालींक ही येवजण लागू जातली. प्रॉडक्ट प्रमाण डेपॉझिट दर असो आसतलो. सोऱ्याच्या काचेच्या बाटलेचेर 10 रुपया डेपॉझिट, हेर काचेच्या बाटल्यांचेर 5 रुपया डेपॉझिट, मेटल कॅनाचेर 5 रुपया डेपॉझिट, प्लास्टीक कार्टन सारकिल्ल्या वस्तूंचेर 2 स्लॅब, 5 रुपया मेरेन दर आशिल्ल्या वस्तूंक डेपॉझिट आसचें ना. 5 ते 20 रुपया किमतीच्या वस्तूंचेर 2 रुपया डेपॉझिट, 20 आनी वयल्या किमतीच्या वस्तूंचेर 5 रुपया डेपॉझिट. मात सरकारान सध्या दुधाची पिशवी आनी डेअरी प्रॉडक्ट ह्या येवजणेंतल्यान भायर दवरल्या. ताचेर कारण विचारल्यार ते सांगतात, दुधाची पिशवी डेअरी प्रॉडक्ट सध्या येवजणेक सकल हाडूना. दूध डेअरी प्रॉडक्ट बेगीनूच पिड्यार जाता. दुधाच्या पिशवीचेर QR कोड प्रिंट करप मातशें कठीण. दुधाच्या पिशवीचेर आदींच एक स्थापीत प्रक्रिया सुरू आसा. मात फुडाराक डेअरी प्रॉडक्ट येवजणेक सकल हाडपाची प्रक्रिया सुरू आसा. इतलेरूच ना, गोंयकार आपलो कोयर हाताळचो म्हूण पंचायत आनी पालिकांनी गार्बेज टॅक्स भरतात. ते विशय विचारल्यार DSRचे अधिकारी म्हणटात ताचेर पंचायत आनी पालिकाच कितें तें सांगपाक शकता. DSRन म्हायती दिल्या ते प्रमाण 300 नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कलेक्शन सेंटर आसतलीं. थंय वचून ही गार्बेज दिवप आनी आपलो रिफंड परत घेवप. 300तलीं 191 सेंटरां पंचायत वाठारांनी आनी दरेकी एक सेंटर हाय डेन्सिटी अर्बन कमर्शियल आनी टुरिस्ट जाग्याचेर आसतलें. गांवांतल्या सगळ्या लोकांक हो कोयर डेपॉझिट करूंक रिफंड परत घेवपाक एकूच सेंटर आसतलें. म्हणजे पयलीं दरेका प्रॉडक्टाचेर डेपॉझिट भर, मागीर तो कोयर सांबाळून दवर आनी पंचायत क्षेत्रांत दवरिल्ल्या एका सेंटराचेर दिवन पयशे परत घे. ते केले ना जाल्यार डेपॉझिट केल्ले पयशे गेले. ह्या सगळ्या प्रकरणात जोडपाक बरी संद तयार झाली ती कोयर उखलपी वेस्ट पिकरांची. इसमें से जो चिप्स का बिस्किट का पैकेट वगैरह कुछ निकालते हो? नहीं, चिप्स का बिस्किट का नहीं निकालते. दूध का थैली वगैरह नहीं निकालते हैं, तो वो क्यों नहीं निकालते? क्योंकि वो उसका हमारे पास व्यापारी नहीं है, कोई लेता नहीं. हाँ तो अगर कल को समझो उसका कुछ वैल्यू मिला आपको, 1 रुपया एक पैकेट का, ऐसा कुछ मिला तो निकालेंगे ना? हाँ निकालेंगे. अभी ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम अगर होता है तो करेंगे ना. उससे आपको कोई नुकसान है या फायदा है? क्या आपको क्या लगता है? अगर हमको रेट मिलेगा तो फायदा रहेगा ना, तो भी निकालेंगे ना, करेंगे. तो ये चिप्स का पैकेट, बिस्किट का पैकेट और दूध का पैकेट और जो थैली वगैरह आती है वो सब उठाते हो? नहीं, क्यों नहीं उठाते हो? गार्बेज में बिकता ही नहीं है. तो अगर समझो कल को अगर कोई आपको 1 रुपया 50 पैसा एक थैली का देता है तो आप उठाओगे? माल बिकेगा तो उसको उठाएंगे. एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या नावार सुरू केल्ल्या ह्या डेपॉझिट रिफंड येवजणेक लागून डेपॉझिटाच्या नावान गोंयकारांच्या बोल्साक खार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आमदार जेन्ना ह्या मतदारसंघात निवडून येता तेन्ना ही लोकांची खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेजी आसता.
ह्या मतदारसंघात जे कितें घडटा, लोकांचे विचार आसा, लोकांचे सेंटिमेंट्स आसा, हे खंय तरी तेणें समजोन हे मुखाल्ले लेवलार पर्यंत पावोवपाचें काम हे आमदाराचें आसता. जो आमदार जो आसा, आमदारान खंय तरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. आमदाराक हो इश्यू सगळो खबर आसा, 2 वर्सां जालीं हो इश्यू आसा. येन्ना म्हणल्यार तर म्हाजें येन्ना म्हणल्यार हो इश्यू एक्चुअली सॉल्व जावपाक जाय आसलेलो. आमकां आनी हांगा येवपाक पडपाक जायच नासलेलें. आमदार म्हाका दिसता आमदाराक कितलो सरकारूय विश्वासान घेयना काय असोय आमकां एक डावट आसा, काय आमदार जाणून बुजून हे अशें करता. अजून पर्यंत आमकां सरकारा कडेन कांयच रिस्पॉन्स येवना. पंचायतीची सरपंच आयली, सगळ्या तेणी तांकां न्यूज दिला काय आजून आमकां एक आमच्या आमदारांनी कोणेच आमकां आजून रिस्पॉन्सान घेवना. आनी हेजे फुडें आतां कितें म्हणून आमकां कांयच कळना. तुमी कंटिन्यू हांगा आमी कंटिन्यू जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत आमी हांगा कंटिन्यू बसतली. पंचायती कडेन आमदाराक आमी इतलेच डिमांड करता, जो बंधारा हाडला तो तेणी कॅन्सल करचो आनी आमकां रिटर्न दिवचे. जरी तर आज आमदार हांगा आयलो जाय तेणी आमकां आश्वासन दिवन वचचें न्ही, आमकां तेणी रिटर्न कितें केन्ना दितलो कितें म्हणटा सांगूनच तेणी हांगसर वचचो. म्हाका खूब काही गजाली दिश्टी पडल्यो. आमी डिस्कसूय केले आनी त्या मिटिंगे आमी सजेस्ट केलें की बाबा अशें आमकां दिसता, तशें दिसता, हेजेर कितें आमकां तर काही प्रमाणात वयर सकयल दिसता ते आमी थंय मांडलें बी. आमकां कितें दिसता आमी थंय मांडला, पूण ते एक्सपर्ट टीम ती त्याची बाबा हे त्यांना तुम्ही रिपोर्ट सबमिट केला पण आमचे कडेन अजून पावलो ना. आणि त्या रिपोर्टा प्रमाणे आनीक एमएसआ कडल्यान माहिती गेली त्या प्रमाणे जे पीडब्ल्यूडीने एक 5 एक्सपर्ट लोकांची टीम नेमणूक करपाचे हे केल्ले आसा. आणि डिटेल जेन्ना तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट येतलो त्या रिपोर्टाच्या आधाराचेर मागीर जे जे कितें तो सजेशन येतले ते ऑगस्टा साकून कामाक सुरवात करतले अशें त्या मिटिंगेक थारला. डिटेल आमचे कडेन सगळें पावलें ना. 30 आर्ट कॉलेज आसा ते आतां आमकां खंय आमकां हांगा करचें पडटा, खंय आमच्या राजीव कला मंदिरा फोंड्या. ताजे खातीर सुद्दां आमचे काही स्वतंत्र बिल्डींग तयार जावची, बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रेडी करून दिवचे अशें आमी 2 जागे सायट पळयल्ली आसा. आमचे पयर आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. आमच्या पर्वरीक आमचे कडेन जागो आसा, दोनापावला कडेन जागो आसा. फाटली कांय वर्सां भारत रंग महोत्सवात कला अकादमीन सादरीकरण करूंक ना. कला अकादमीच्या धरती आबा नाटकांतल्यान आदी रंग महोत्सवाचें उक्तावण जातलें अशी माहिती अध्यक्षान दिली. आमचे रेपर्टरी चालू परत इतली वर्सां बंद जाली, परत चालू जाल्या. तातूंतलें आमचें फर्स्ट प्रोडक्शन पयलीं नाटक जे आमी तयार केला धरती आबा, त्या नाटकाक हांगा संदी गोंयांक मेळ्ळा, सेरेंडिपिटीक मेळ्ळ्या आणि भारत रंगमंचार आमकां महोत्सवाक हे मेळ्ळ्या. ही एक हे मातशी हेजे खातीर मेन हे केलें. तुमी जे सांगला पळय आनी हाजे बद्दल टास्क फोर्सा बद्दल बाकी सगळे गजालीचेर हांव डिटेलान पण रिपोर्ट आयले उपरांत जे कितें तुमकां परत आपोवन तुजो प्रयास घेतलोच आनी तुमकां कळयतलो की तुमकां म्हाका कळोवपाक जाय आनी जे कितें वयर सकयल आसता ते जाग्यार घालपाकूय जाय. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार.